सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरवातेक आमी गायन गावुया. 30 आणि 2 सर्वेस्वरा मुखार येया. 5:17 A32 पेज 17. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजो करपा दिवं. दिन वासनेचें बलिदान पेटयता आनी बरें भलायकी पासत मागता. वेंडार बेरो आपलो जल्माचो दीस समृपता. देवान तिचे भरपूर आशिर्वाद घालूं बरें भलायकी फाव करूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाचे भाव भयणानो, कोश्ट करून घाम वारून मनीस पिकावळ उत्पन्न करता, पूण हे पिकावळीक फळ जायना जाल्यार कित्याक उपकारता? आमच्या कोश्टी वावराक फळ मेळूंक देवाचो आशिर्वाद जाय आसता. देखूनच आयचे हे परबे सोमयार आमी हे कणसाचेर आनी तांचे वरवीं आमच्या शेता भाटांचेर आनी हेर दुसऱ्या वावरांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. देखून आयचो विशय, शेतां भाटान केल्लो मनशाचो वावर तूं सुफळ कोत्ताय देखून तुका दिनवासता बापा. हेच देवाच्या आशिर्वादाक लागून आमकां फावो जातली फळां आनी तेच देवाचें आमकां देणें म्हूण मानून घेवन आनी गरीब दुबल्या सोवें ती वांटूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसाचे समारंभेंत मागुया. तशेंच आयची ही परब समारंभतल्या कामिलो आब्रेव आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. म्हजे भयणीनो, आयज आमी व्हडा दोबाज्यान कणसाची परब आमी समरपता आनी परब आमी समरपता तेन्ना देवाक आमी दिनवासता आनी वाखाणटा. आनी कित्याक आसत जावं तो शेता भाटाचो भाव आनी हेर दुसरोय सगलो तरेचो भाव, देवूच तो सुफळ कोत्ता, देवूच आपल्या आशिर्वादान भरता. तर ही परब आमी समरपता तेन्ना आमचो जो वेगवेगळो तरेचो वावर आसा तो देवाच्या हातांत घालुया, देवाक दिनवासुया
आनी देवाचोच आशिर्वाद आमच्या जण वावराचेर आमी मागुया. सगळे मोच भयण मानू देवाचें देणें आमकां आशिर्वाद आमकां जावं तें शेताचो वावर जावं ती बरी पिकावळ जमीन जावं अरे सगळी देणी. पूण एक पावटी आमी आमच्या वायट चिंतपाक लागून वायट करण्या वरवीं आमी जो देवाचो आशिर्वाद आसा त्यो वस्तू आमकां शिराप कोत्ता. जायते तरेनी जी पिकावळ जमीन जावं सृश्टी जावं देवाचें बरेपण आमकां फावो जाता. पूण आमी दुरुपयोग केला, जंयसर वायट घडटा थंयसर आमी ओगी रावल्यात. आनी हे भाशेन जो देवाचो आशिर्वाद जावन आसलो तो आमकांच आमच्या करण्या वरवीं शिराप जाला. तर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोद बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच अखबार मारेक सगल्यांक देदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद बेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन.
प्रार्थुया. थोडोसो वेळ विसरून तुमचे कासकेन ते साव देव आमकां दवरात. मोगाळ बापा, तुजेर बोरमोसो दवरून आनी तूं वाडप कोत्तलोय म्हूण पातयेवन शेतां रोवपाचें काम आमी दोत्ता. जें आमच्या वावरांत उणें जालां तें तूं दयाळपणी भरून दी आनी पुस्कोळ पीक आमकां मेळोशें कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेते राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. आयज हांव तुमकां दिता त्या सगळ्या सर्वेस्पराच्या देवाच्या कायद्याक विस्वासान पाळो दिशात जाल्यार तो तुमकां प्रितुमे वेल्या सर्व परजां व्हड करतलो. तुमच्या सर्वेस्परा देवाक कालती जायात आनी हो आशिर्वाद तुमचेर पडटलो. सर्वेस्पर देव तुमच्या शारांचेर आनी शेतांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर देव तुमकां जायतीं भुरगीं दिवन तुमचें पीक गोरवां आनी मेंढरां वाडावन तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर देव तुमच्या ओरोवांचेर झाडां पेल्यांचेर आनी हांचें जेवण तयार करतात तांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुमी करतात तितल्यांचेर सर्वेस्पर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुमचे विरुद्ध दुस्मान येतात तेन्ना सर्वेस्पर देव तांचे बोल मोडून उडयतलो. एके वाटेंतल्यान ते येतले पूण जोलीम मोलीम शिपडून ते परत वेतले. तुमच्या वावरांचेर सर्वेस्पर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो आनी तुमचे कोडे ओरोवान बोलतले. तो दिता त्या गांवांत तुमचेर आशिर्वाद पडटलो. सर्वेस्पर देवाक कालती जावन सगळे तांचे कायदे पाळशात जाल्यार ताणें बासायला ते पोरी तुमकां आपली कास पोरजां करतलो आनी सगळ्यो पोरजां हे पळोवन तुमचे भिरांतींत जियेतल्यो आनी तुमकां दितलो म्हूण पुर्वजांक बासायल्या त्या गांवांत तुमकां सर्वेस्पर देव जायतीं भुरगीं दितलो. तुमची गोरवां हिंड वाडयतलो आनी भरपूर पीक दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. B1 आमचे लागीं देव उलयला पान 21. B1 पेज 21.
पावला पावला मारता काळजान साडल्यार तुका सोदता आमची लागीं देव उलयला आमचो जबाब आयकूंक रावला सर्वोर जालो तुमी उठा सर्वेश्वराक व्हडल्यान सांगा सगळीं आमी उबी रावया उद्गाराक गायन गावया B9 पान 25 B9 पेज 25 आमी सवो श्लोक गावचो सर्वेश्वराचो Sobespor तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं Luca Bormolin Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या उपरांत घडलें तें देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचोन आसलो आनी तो गेनेझारेत तोळयेचे दोडेर उबो आसलो तेन्ना तूंय तोळयेचे देगेर ताणें 2 होडी पळयलीं कारवी देवून रापणी धुताले तांतलें एक होडें सिमावाचें आसलें ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी होड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकवण दितालो उलोवन जातून ताणें सिमावाक सांगलें कोल उदकांत होडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापण्यो घालात ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें गुरुजी रातभर आमी कोस केले पूण आमकां कांयच सांपडलेलें ना तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की तांच्यो रापणी पिंजूंक पावलेल्यो आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले ते आयले आनी बुडूंक पावस सोर दोनूय होडी बोल्लीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये मोगाच्या भयणी भावांनो आयज आमी व्हडा दोबाज्यान कोणसाची परब आमी समोरपता आनी की परब आमी समोरपता तेन्ना करीत भाशेन आमच्या वावराचें फळ आमी देवाक भेटयता देवाक आमी दिनवासता आनी वाकाणटा आमच्या वावराचेर तो आशिर्वाद घालता म्हूण आनी तशेंच हो सगलो वावर जावं तो शेताबाटाचो वावर जावं ओर दुसरोय वावर जावं आमी सगलो देवाच्या हातांत घालता आनी तेच देवाचो आशिर्वाद आमच्या कोश्टाचेर आमच्या वावराचेर आमी मागता म्हजे भयण मानू देव आमकां सगल्यांक आपलो आशिर्वाद दिता आनी वेगवेगळे तरेनी आपल्या आशिर्वादान तो बुद्धा आनी के सोयम जावन आसा देवाचो एक आशिर्वाद आमकां कित्याक जे सोयमांत कितें देवान रोचलां त्या मनशाच्या बरेपणा पासून आनी मनशाच्या त्या हातांत घातलां जे सोयमांत कितें आसा जें बरेपण आसा त्या मनशान आपल्या जिवितांत घेवंक मनशाचें जिवीत आशिर्वादान भरूंक आनीक आपल्या देण्यांनी भरूंक
पूण हांव सुरवातीच्या उतरांनी म्हणटालो ते भाशेन देवाचो हो आमकां आशिर्वाद, पूण आमी कितें कोत्ता, आमी आमच्या वायट कोरन्या वरवीं, वायट चिंतपा वरवीं, वागणुके वरवीं आमी हो जो आशिर्वाद आसा तो आमकांच आमी शिराप कोत्ता. कोणाक लागून? आमकांच, आमचेच आशेक लागून वा आमच्याच वायट चिंतपाक लागून, वागणुकेक लागून. समज भयण मानू, देव आमकां कशे तरेन आशिर्वाद दिता, हो देवाचो आशिर्वाद आमी कशे तरेन घेवचो आनी त्या देवाच्या आशिर्वादान आमी कशे तरेन वाडचीं त्याची दोनूय वाचपां आमकां आदार दितात. हाचें पयलें वाचप दुसरे समृद्धीचें पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर मोच भयण मानू सर्वेस्पर देव आपले इस्रायल पोरचेक आशिर्वादान भरतलो म्हणटा. आनी हो कसलो आशिर्वाद थंयसर बरें दिल्लें आसा. सर्वेस्पर देव तुमच्या शारांचेर आनी शेतांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर देव तुमकां जायतीं भुरगीं दिवं, तुमचें पीक, गोव आनी मेंढरां वाडूंक तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. सो सगलो तरेचो आशिर्वाद देव तांकां भासायता. पूण मजबूर मानू हो देवाचो आशिर्वाद ताणें घेवंक, ह्या देवाच्या आशिर्वादान वाडूंक ताणें एक गरजेची वस्त करची गरज आसली आनी ती आमी करूंक गरजेची. आनी तें म्हणल्यार हाची पयलीच बोल, आयज हांव तुमकां दिता त्या सगल्या सर्वेस्परा देवाच्या कायद्यांक विस्वासान पाळो दिशात जाल्यार, सगल्या कायद्यांक विस्वासान पाळो दिशात जाल्यार तो तुमकां प्रितुमे वेल्या चड पोरसां परस व्हड करतलो. तुमच्या सर्वेस्परा देवाक कालती जायात आनी हो आशिर्वाद तुमचेर पडटलो. सो गरजेचे मोज पयलीं मानू सर्वेस्पर दिता ते कायदे कालतीपणान पाळप. आनी ते कायदे मनशा सोबे देवान दिल्ले आसात आनी कायदे स्वयं सांबाळूंक आमकां आसात. ज्या मजबूत मानू आयज गरज आसा जे कायदे स्वयंबाचे, जे राखण करपाचे, स्वयं सांबाळपाचे आनी स्वयंमात बरेपण येवपाचे, हे कायदे आमी पाळूंक गरजेचे. तशेंच मनशाच्या जिवितांत हे बरेपण येवंक, मनशाकूय बरेपण मेळूंक मनशाय सोबे कितें आसात, कायदे आसात, तेवूय आमी पाळूंक गरजेचे. आनी हे कायदे पाळून मनीस जिविताक मान दिवपाचो आनी स्वयंब आसा स्वयंबाकूय मान दिवपाचो आनी स्वयंबात जे जिन्सा तरेची प्राणी आसात तांकांय मान दिवपाची गरज आसा. कित्याक हो देवाचो आशिर्वाद आनी हो आशिर्वाद आमकां मेवतलो जाल्यार देवाक आयकूंक आनीक देव दिता ते कायदे पाळूंक गरजेचे. दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारुया. शुभ वर्तमानांत सिमांव आसा आनी दुसरी व्हडी आसली, सिमांवाचें व्हडें आसलें. आनीक जेजू ताका कितें म्हणटा, सिमांवाक ताणें सांगलें, कोल उदकांत व्हडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापण्यो घरात. पूण सिमांव कितें म्हणटा, गुरुजी रातभर आमी कोस केले पूण आमकां कांयच सांपडलेलें ना. पूण फुडें म्हणटा, तरी तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. मजबूत मानू आख्खो रातभर ताणें वावर केल्लो आनी आतां वावर करून तांकां कांयच पडूंक ना. ते तोकलोले, आपणे रापणे कितें कोत्ताले ते सारकें कोत्ताले. आनीक हें आसतना पासून जेन्ना जेजू तांकां सांगता, सिमांव कितें कोत्ता, दर्यांत रापण मारता. मजबूत मानू आयज न्हू जेन्ना बरें करूंक आमी कितें फुडें सोदता, वी गेट टायर्ड. आमी न्हू टायर्ड जाता आनी टायर्ड कितें करूंक, उचके कोती काडून वी गेट टायर्ड. पूण जेन्ना बरें कितें कोत्ता, वो समाजांत बरेंपण हाडूंक वावरता, वो जो बरो वावर आमी कोत्ता, वी शूड नेवर गेट टायर्ड. आयज जायतीं बाबा भयणां म्हणटात, कितलें म्हूण उलोवपाचें, कितलें म्हूण सांगपाचें, आयकतात तीं आमकां कांयच करिनात. पूण थोडीं बाबा भयणां आसात तीं आपलो निशेध मारपाचो, समाजांत बरें करपाचें चालूच दवरीत आसात. दे डोंट गेट टायर्ड बिकॉज दे सी that something good will come in future. आनी देखूनच मोज भयण मानू ती कितें कोत्तात, टायर्ड जावन पासून फुडें सोदतात, फाटीं सरोनात, निराशी जायनात. पूण आपलो वावर जो समाजांत करूंक जायो, जो वावर सृश्टी पासत करूंक जायो, जो वावर मनशा पासत बरो करूंक जायो,
तो चालू दवरतात. पूण आमी जायतीं जाणां वी गेट टायर्ड. आनी हांव म्हणटालो ते भाशेन हाव वी गेट टायर्ड. नाका जाल्ले हुस्के कोती आमी काडटा. जेवणा खाणाच्यो न्हेसपाच्यो हुस्के कोती जे आमचे आसा तातूंत आनीक एकठांय करपाची जायते मोजभोय मानून आनी आमचें जिवीत थंयसरूच काबार जाल्लें आसा. झगडी आमची बाटा बेसाक लागून झगडी आनी कित्याक लागून झगडी आमच्या जिवितांत आमी पळोवया. गरज आसा जेन्ना तूं बरें कोत्ताय तें बरें केन्नाच करूंक फाटीं सरो नाका. एंड डोंट गेट टायर्ड आसा जाल्यार देखून देव तुका बळान भरतलो. जें तुवें समाजा सोबें बरेंपण करूंक जाय आनी मनशा सोबें जें बरें करूंक जाय तें चालूच दवरूंक. निमाणे सुवातेर तिसरी वोस मोज भयण मानू थंयसर आमकां मेवता. जेन्ना रापण मारली तेन्ना जायती मासळी तांकां पडली आनी ही जायती मासळी पडून तांचे ओडे बोत्ता आनी ते कितें करतात दुसरी जीं व्हडीं आसलेलीं तांकांय आपयतात आनी तांकांय आपोवन कितें करतात तांची व्हडीं बोत्तात. खूब मासळी तांकां पडटा. कित्याक जेजू जें तांकां सांगतालो तें ताणें आयकलें आनी ते थंयसर रावंक नात. दे वेंट गेले ते दर्यांत गेले आनी दर्यांत जाळ मारली आनी दुसऱ्यांकूय मागीर दुसऱ्यांचो आदार घेतलो. आयज मोज भयण मानू हो अशें कोत्ता तो तशें कोत्ता हांगासर अशें घडटा थंयसर तशें घडटा हें उलोवन फायदो ना. आयज गरज आसा आमी जण एकल्यान फुडें सरून आमी जण एकल्यान कॉन्क्रीट एक्शन घेवपाक कसलेय तरी उपाय घेवची गरज आसा. नाजाल्यार एके फावटी आमी म्हणटा आवय अशें जाता तशें जाता हुंयसर वायट घडटा थंयसर वायट घडटा हो वायट कोत्ता तो वायट कोत्ता हें सगळें आमी उलयता. पूण हांव आनी तूं कितें कोत्ता तर म्हजे भयण मानू आयज परब आमी समोरपता तेन्ना आमी जण एकल्यांनी वावरूंक जाय. जे देवान जो आशिर्वाद आमकां दिल्लो आसा जे देवान सैम आमकां दिल्लें आसा जे सोबीत ताणें रचलोलें तें सोबीत सांबाळूंक आनी सैमा कडल्यान जे आशिर्वाद आमकां मेवता जी देणी आमकां मेवता ती आमी घेवंक. आनी आमच्या जिवितांत हें पयलें सुरू जावंक जाय. आमच्याच कुटुंबांत हें सुरू जावंक जाय आनी आमचे सर भोंवतणी आमी जियेता तेन्ना हे सैमा सोबे मोग दाखोवंक सैमाची काळजी घेवंक आमी जण एकल्यान वावरूंक गरजेचें. आयज मोज भयण मानू म्हजी गोडेक कोरणी ल्हान जायी कोरणी जावं मनशा सोबे ओ सैमा सोबे एक ल्हान बरी कोरणी जावं पूण ताचो फळ मोगाचो भयण मानू व्हड जाता. ताचें बरेंपण मोज भयण मानू जायत्यांक पावता. तर आमी म्हणचे न्हय ते कोत्तात म्हूण आमी एक पेटयल्यार कितें जालें ते हें कोत्तात वायट कोत्तात म्हूण आमी इल्लेशें वायट केल्यार कितें जालें. तें इल्लेशें वायट जर हांव एवॉयड कोत्तां वो वाटायतां तेन्ना ताचो परिणाम म्हज भयण मानू व्हड जावंक येता. तर आमकां सृश्टी जाय. सृश्टीन जें बरेंपण आसा तें आमकां सगल्यांक जाय. नाजाल्यार असले दीस येतले असले मारेकार दीस येतले जर तर हें सैम आमी सांबाळूंक वावरिनात. सैमान जें जीव आसा ताचोय राखण करूंक आमी वावरिनात जाल्यार आमचेरूच आमी हे मारेकार दीस हाडटले. दीस आयिल्ले आसात आनी फुडाराक कितें घडटलें तें सांगूंक जायना. तर वावर करुया कसलोय तो वावर जावं देवाचें देणें आमकां देव आशिर्वाद घालता आनी जो वावर आसा तो देवाच्या हातांत घालुया. बळ मागुया कृपा मागुया. जे देवान आमकां कायदे दिल्यात ते कायदे ल्हानवीक आनी खालती जावन पाळून आमच्या जिवितांत आनी एकामेकाच्या जिवितांत हें बरेंपण येवं. तर हीच कृपा घसोण एकल्याक मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा सोरपूत बेदार बापा स्वर्गार पितीच्या रुचणारा आनी जेस क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कर सांबाळलो ताका कुस्सार चडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या गच जालो स्वर्गात चडलो सोरपूत बेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला. तूं त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मोजसुबी करूं येतालो
sotmanta pobitatmia, katolik pobisube, ogdace ektar, patkace boksone, कुडीचे जीवनपण सासनाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपली पोरजेक तांकां देवान फावो केल्ली जमनीची गिरेस्तकाय फुडले पिळगेक राखूंक आनी सांबाळून दवरूंक शिकोवंक तांकां कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी शेता बाटाची जमीन सांबाळूंक वावरूंक आनी आमची शेतकार भाव भयणांक ही जमीन कामीज करूंक फावो त्यो सवलती उत्पन्न करूंक तांकां बापाचे बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी सोमेस्तांनी आमचे पुर्वजां कडली फावो जाल्ली आमची शेतां बाटां फावो ते परी राखूंक आनी ताचो मोग करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आमकां कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जेवण नासतना बुकेन वळवळटल्या आमच्या भाव भयणांक आमी फावो तो आदार दिवंक आमकां काळजा मोनाचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयची ही परब समोरूपतेल्या कामी लाब्रियो आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत मागुया. देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं आनी ताचो कुटुंब आपल्या मोगान आनी देण्यांनी वाडोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापाय थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या, तुजे कशे परमणे ती आमकां पाव कर म्हूण आमचेले मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटोवने वेळार आमी गायन गावया क्यू थेरा दाना सोबार पान 30 आनी 3 क्यू 13 पेज 33. Pritom della voce ci parla e म्हज्या बाबा भयणानो म्हज्या तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. तुमच्या आदारातले बलिदान आपल्या मानांतल्या महिमेन आमच्या पवित्र विचारावा सर्वेस्परा तूं सगलो वतो वंपी कुडीच्या पोसणाक दाणो गोटो आनी ओतम्याक जीव तूं चिताय. आमचो वावर फळादीक कर आनी जमनीचें पुस्कळ पीक आमकां दी आनी तांचे बरोबर ओतमीक वदावळ आमकां दिवन तुजें तां आयलां ती आमच्या जिवितांत तुजे मोहिमेच्या मानाक उपकाराशें कर. ह्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशे आमी करून
सर्वेस्परा पवित बापा सोर पोदबेदाना सासनाचे देवा सोर काय सोदताय आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंवूय तुजेच आमकां आनीक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदुताचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Povit, 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 dolbaraco sorves vordum. Povit, 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 dolbaraco sorves vordum. Sorgariską sarbożą, duša Sorgi tu gazoi son Sorves moracinami Evrada gazoi Sorves moracinami Evrada gazoi Sorgi tu gazoi son केल्या पवित्रपणाची ईश्वर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावाटाचो गोड परगोटोया Sumiacie sumami omulokada Ani egasi klebieta I klebawi tu wojwowane są Ani tu dziemoron urgota बाबा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वांची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रगो शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागेंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापान सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडय पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो दमेले ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकूट कर तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माय संगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन दोर्म दुतां भाग्योन जुजे वाज सोर काळी तुका मानुल्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगताक तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता
त्याचे सुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदोनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. म्हजे बीन म्हणू बहुत थोडी भावा भयणां वावर करून दे गेट टायर्ड पूण आमी चड जावन न्हू टायर्ड कितें करून जातात वावर करून न्हय आमी नाका जाल्ले हुस्के कोती काडून फाल्यां कितें करपाचें कितें खावपाचें कितें न्हेसपाचें कितलें एकठांय करून दवरपाचें कोणाक तें एकठांय करून दवरपाचें कोणाक दिवपाचें हे आमचे हुस्के कोती आनी एवरी डे वी गेट टायर्ड हें चिंतून पूण बहुत थोडी बरें करूंक हो बरो आपलो वावर जावंक आनी त्या वावरांतल्यान दुसऱ्यांकूय बरें मेळूंक ते गेट टायर्ड आनी देव तांकां बोळान बोत्ता आनी अदीक बरें करूंक तांकां करपा दिता तर म्हजे भयण मागुया आमकांच ही जोणकल्या कृपा आमी बरें करूंक जावं सैबा सोबें मनशा सोबें आनी हो देव आमकां आशिर्वाद दिता तो आमी देवाचो आशिर्वाद घेवंक आनी दुसऱ्यांकूय आमी आशिर्वादाची बाबा भयणां जावं जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बोळ आनी कृपा सण एकल्याक मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कोस आनी आमकां ताडणे पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार त्या कुऱ्या जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन ओतरेकता तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्याचेच क्रिस्तांत तुवेच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस शुभेच्या भावाटाचेर दिसका आनी कशे परमाणे तिका शांती दिया तूं सिका एकवटान सांबाळ जी येताय राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसूं. एकामेका मोगान जेची शांती दिया देवाची श्री संवसाराचे पाप काटले आमची ककलत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची ककलत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोच्या देवा जेजूक आमच्या काळजान शेवतने गायन गावया. D17 पान 50 D17 पेज 56. Jesu moja deva, aure
지수 모셔 대와 아우레다 교차구가 지수 모셔 대와 아우레다 교차구가 요요 모자 옷면 아니 사이바 Yo, yo, biggie.
प्रार्थूया. मोगळ बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां नवो जीव दिताय. तुजे सवय आमी जियेता चलता आनी आसांव देखून शेतां वोपपाच्या कामांत तुजो सांगात आमकां दी. ह्या बियांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी भरपूर पिकावळ दिवन आमकां आनी आमच्या बाबा भयणीक संतोश भरीत कर. मागता तुज्या पुता जेवचे नांवें. आमेन. बसूया. मोगाळ बाबा भयणानो, पातकुराक सांगाता घेवन बरोबर आमच्यो सिस्टरी आसा हांगासर तांच्या नांवान किरीत भाशेन तुमकां आयच्या दिसाची पोरबी दिता. देवान आमच्या गांवचेर, आमच्या वावराचेर, जावं तो शेतांचो वावर, जावं तो नुस्त्याचो वावर, वो आमचें दुसरें बिजनस, वो जे सुवातेर आमी वावर करता ऑफिसांत, इस्कॉलांत, आदवोगाद कशीं, दोतोर कशीं, कसलोय आमचो वावर जावं, देवान आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक आमी तुमचे पासत मागता. आनी खुशाल बरी तुमकां परब. हॅपी फिस्ट. आमची SSVP सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल बाबा भयणां भायल्यान आसतलीं. गरिबांक आदार घेवंक तांकां तुमी उदार काळजान आदार दिवचो. 9:15 आमी कोणोस कातरूंक वेतले आनी 10 वरांचेर परबेचे मीस फादर हेनरी फाल्कांव एपिस्कोपल वायकर फॉर द सेंट्रल झोन ही मिसाची भेटयतलो. मागीर सांजे गेम आसा फायनल ग्रावंडाचेर आनी 8 वरांचेर तियात्र आसा. ह्या तियात्राकूय तुमी येवचे. आमची गांवची बाबा भयणां हो तियात्र मातशें दाखयतात आनी खऱ्यांनीच पळयतालो SI बरो आसा तियात्र बरो आसा. आनी 2 खोडेगांठ कातोरीस आसतले, एक पातकूर एक पातिकार. तुमी मागीर तेंकांय आयकोंक येवचे तुमी. आमकां लागून न्हय पूण कितें आमची उमेद ती सगल्यांची, आमचें फेस्त म्हणटच. आनी कितें उरलें जाल्यार आमचे इगोजेकूच उरतलें म्हणटच तुमी येवचे. आनी खेरीत भाशेन आमी आब्रियो फॅमिलीक दिनवासतांव आनी तांकां परबी दिता. ही परब ती समोर उरता तेन्ना तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता. आनी सगल्यांक देव बरें करूं. जाणी वाजयलां, कुमन्या वांटला, वाचपां केल्यांत, कलेक्शन केलां आनी आतां मेस्तोली सगळ्यांक गरजेचें. सो थँक्यू तुमकां. देवान तुमचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सव्य आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार